पण आमची जे पळय प्रामुख्यान 3 इश्यू आशिल्ले आमी म्हणिल्लें की इको सेन्सिटीव झोन डिनोटिफाय कर, आमचे प्रायवेट लँड ज्यो पळय प्रायवेट फॉरेस्ट केल्यात त्यो डिनोटिफाय कर आनी प्रायवेट लँड ज्यो पळय फॉरेस्टां घाल्यात त्योय भायर काडच्यो आतां वायल्ड लायफ त्योय भायर काडच्यो अशें म्हणिल्लें. त्या प्रमाणे 24 तारखेर आमची नोट्स कितें आसा आमी दवरतले. 26 तारखेर तांणी परत एक मिटींग आपोवन ताजेर तांची कितें म्हणणें आसा तेंय आमकां सांगतले. ताजे नंतर परत एकदां सीएमा कडेन मिटींग जावन हाजेर ह्या विशयाचेर सविस्तर डिस्कशन जावन आमकां हातूंतल्यान रिलीफ दितले अशें म्हूण सीएमान आश्वासन दिलें आसा. तुमकां कोणाक घर बांदूंक येना, टॉयलेट बांदूंक येना, गोठो बांदूंक मेळना किंवा आनी कितें करूंक मेळना, इतके सगळे प्रॉब्लेम तांकां सांगात. अजून इको सेन्सिटिव्हची बॉर्डर डिक्लेअर्ड ना, हे सगळें तांकां सांगात. तांकां सांगला सगळे प्रॉब्लेम एकदाचे बरोवन घेयात. ताजेर सोल्युशन कशें काडपाचें तें बरोवन घेयात आनी ताजेर सजेशन्स कितें अनलेस अँटील सेक्रेटरी आनी ह्याच लोकांनी सजेशन दिवपाक जाय. इफ इन केस आमकां जर नवीन नोटिफिकेशन काडचें पडटा किंवा आमकां एमओएफाक रिक्वेस्ट करची पडटा, आतां गोंया खातीर 1 किलोमिटर इज द बफर झोन. हो सगळो कन्सिडर करून तांचें म्हणणें आहा बऱ्योचश्यो गजाली आमी एलाव केल्ल्यो आसा. कन्स्ट्रक्शन करपाक आमी कोण आडयना, टॉयलेट बांदपाक कोण आमी आडयना, हें हेंचें म्हणणें आहा. ते म्हणटा तशें ना. ती दोगांय मदलो पयलीं समजून घे म्हटलें जे मिसअंडरस्टँडींग आहा दोगांच्या मदीं ते पयलीं क्लियर करा आनी ते नोटिफायड कॉपी जाता तांकां दिया. सो ते दोगूय बसल्यार डिस्कशन्स करता आनी जे विशय उरता सपोज जाल्यार ते रिजॉल्व कशें करपाचें हे परत आसा तशी 8 दिसांनी मिटींग. आज तांकां कलेक्टर लागतलो, डेप्युटी कलेक्टर लागतलो, ट्रायबलूय लागतले. ह्या सगळ्यांक घेवन विदीन 8 डेज परत एकदां मिटींग घेवया आनी पुराय विशय रिजॉल्व करूया हें सांगलां. आमी फाटल्या म्हयन्याच्या 23 तारखेर सीएमाक मेळ्ळे आनी त्या टायमाचेर तांकां सांगलें की आमचे कडेन इश्यू कितें पळय आमकां प्रॉब्लेमॅटीक आसा ते सगळे इश्यू आमी तेंचे मुखार मांडलेले आनी ताजेर ताणें सांगलें की 3 मिटींग घेतल्या आनी हो इश्यू आमी काबार करता म्हणून. पण एक्चुली आयज पयली मिटींग जाल्या. एक्चुली 20 तारखेची पयली 3 मिटींग जावपा आशिल्ल्यो. आयज पयली मिटींग जाल्ले कडेन आसा. सो सगळ्यांनी मेळून आज एक डिस्कशन करून आज विशय इतलो जाल्ले कडेन आसा की जे पॉयंट्स पळय आमकां आयज आमी तेंचे मुखार मांडल्या त्या पॉयंट्सांचेर ते फक्त उलोवन डिस्कशन जावचें ना. आमकां एक्चुली तेजी एक डॉक्युमेंटरी करपा पडटली जेणे करून आमचे कडेन कितें एक्झॅक्टली प्रॉब्लेम आसा ते आमी फुडले 2 ते 3 दिसां भितर तेंचे मुखार इन रिटर्न दितले आनी ताजेर तांकां सगळें सोल्युशन दी म्हूण सांगलां. आनी तो एक डॉक्युमेंट करून ताजे नंतर आमगे थर्ड मिटींगेर डिस्कशन जावन ग्रावंड लेवलाचेर लोकांचे कितें प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व करपाक थंय येवंक जाय कडेन आसा तांकां. प्रॉब्लेम म्हणल्यार पळय आतां कशें आसा घर बांदपाक लागून आमकां प्रॉब्लेम आसा. ती कम्युनिटी बेज कांय जे आमचे जे हें करपाचें रोड म्हणा लायट म्हणा हें उदक म्हणा हेजेर आमकां विशय आसा ते आमकां तेणी क्लियरिटी दिवपाचें तेजेर तेणी कांय सांगले कडेन ना. जो इको सेन्सिटीव झोन आयज आमकां आयल्ले कडेन आसा जवळ जवळ आमकां 16 ते 17 गांव आमचे सांग्यावलेच वता विलेजीस वता. तातूंत भितर टोटली गांव जे भितर जाता तांकां तुमी फुडें कशें करतले घर बांदता आसतना तांकां परमिशन्स कशें दितले हो सगळ्यांचो मोठो इम्पॉर्टंट इश्यू आसा. तर तो अजून पर्यंत क्लियरिटी तेंणी कांय दिल्ले कडेन ना. ते जातले म्हणटा आमकां लागना कित्याक आमी पळयल्ले कडेन आसा फाटल्या दिसा 1-2 फायली आमी प्रोसिजर घातलेल्यो तेच फायलीचेर अजून पर्यंत परमिशन मेळ्ळे कडेन ना. आणि हे जे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जे फॉरेस्ट ऑफिसर करतात ते इतके भायर वचून करतात ते इंटरप्रिटेशन आपल्या मनाक मारता तशें आनी खंयचेच जो लोकांक गांवच्या लोकांक तातूंतल्यान मुबा नासता की आपणें कितें करपाचें. भायर सरता आसतना भितर सरता आसतना रस्ते करता आसतना किंवा ड्रेन करता आसतना किंवा पायपलायन उदकाची व्हरता आसतना खूब त्रास जातात. म्हणजे आमची जी एरिया आसा सेटलमेंट एरिया ती हातून भितर नवें घर बांदपाक मेळना. म्हणूनच आमी 2-3 फावटी आतां सीएमा बरोबर मिटींग घेतल्यो तातूंतल्यान आमकां मार्ग मेळपाक जाय. नाल्यार कैदयेक रावल्ल्या भशेन आमकां कोण जेवण हाडून घालचो ना. थंय आमकां कितें जाल्यार पिकोवचें पडटलें, थंय कितें जाल्यार उद्योग धंदो करचो पडटलो, थंय कितें जाल्यार आमकां इको टुरिजमा सारके किंवा टुरिजमा सारके प्रोजेक्ट हाडचे पडटले. हे प्रोजेक्ट हांगा हें जावपाक जायना. एक म्हणजेच आमकां इंडिविज्युअल प्रॉब्लम्स हे आसपाक जायना, कॉम्युनिटी प्रॉब्लम्स आसपाक जायना आनी डेव्हलपमेंटल वर्काक आड येवपाक जायना असो हो प्लॅन जावपाक जाय इको सेन्सिटीव झोन म्हणटा तो.